आता 10वीचे परीक्षेक विद्यार्थ्यांक मुखेल 2 विशयांत फक्त 10% जरी गुण मेळ्ळे तरी आता कॉम्पेन्सेशन येवजणेक लागून तो विद्यार्थी पास जातलो। अंदूसावन नव्या कॉम्पेन्सेशन येवजणेची कार्यवाही सुरू जातली अशें परिपत्रक शालांत मंडळान जारी केला। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। आदी भुरग्यांक 80 गुणांच्या पेपरात 17 जाल्यार 70 गुणांच्या पेपरात 15 गुण पडप गरजेचे आशिल्ले। मात आता 80 गुणांच्या पेपरात 8 जाल्यार 70 गुणांच्या पेपरात 7 गुण पडप गरजेचे। आता कॉम्पेन्सेशन येवजणे खातीर 2 विशयांत 10% गुण मेळप गरजेचे। हे येवजणेंतल्यान संबंधित विद्यार्थी पास जाता जाल्यारूच ताका हे येवजणेचो लाव मेळटलो, नाजाल्यार मेळचो ना अशी माहिती शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली। गोंयांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही सुरू जाल्या। हाका लागून 9वी तशेंच 10वीच्या अभ्यासक्रमात बदल जाला। हे फाटभुंयेर शालांत मंडळान 10वी परीक्षे विशीं मार्गदर्शक तत्वांचे परिपत्रक लागू केला। हातूंत कॉम्पेन्सेशन येवजणे विशीं स्पश्टीकरण दिला। ही येवजण फक्त मुखेल 6 विशयांक लागू जातली। स्किल बेस्ड म्हळ्यार कुशळटाय आधारित विशय वा विद्यालयीन मूल्यमापन विशयांक ही येवजण लागू पडची ना। अंदू 10वीक 3 भासो म्हळ्यार इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी आनी सोशल सायन्स, मॅथमॅटिक्स आनी सायन्स हे 6 मुखेल विशय आसात। एखादो विद्यार्थी ह्या विशयांमदल्या 2 विशयांत नापास जालो जाल्यार कॉम्पेन्सेशन येवजणे वरवीं तो पास जातलो। हाचे खातीर ताका 2 विशयांत उण्यांत उणे 10% गुण मेळोवचे पडटले। इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सोशल सायन्स आनी गणित ह्या विशयांचे पेपर 80 गुणांचे आसतले। ह्या विशयांत 10% म्हणल्यार उण्यांत उणे 8 गुण मेळोवचे पडटले। सायन्स पेपर 70 गुणांचो आसा। ह्या विशयांत उण्यांत उणे 7 गुण मेळोवचे पडटले। तशेंच 10% गुण आसत जे हेर 4 कुशळटायेचेर आधारीत विशय आसात त्या मदल्या 2 विशयांत 65% आनी हेर 2 विशयांत 50% गुण मेळप गरजेचे आसा। प्रात्यक्षीक परीक्षेक लेगीत ही येवजण लागू जातली। सायन्सांत 20 गुणांची प्रॅक्टिकल परीक्षा आसा। हातूंत 10% म्हणल्यार 2 गुण मेळ्ळे तरी कॉम्पेन्सेशन येवजणेचो लाव विद्यार्थ्यांक मेळटलो। 10वीक इंटरडिसिप्लिनरी, वोकेशनल एरिया, आर्ट एज्युकेशन, फिजिकल एज्युकेशन हे 4 कुशळटायेचेर आधारीत विशय आसात। हातूंतले फिजिकल एज्युकेशन आनी वोकेशनल विशयांचे लेखी पेपर शालांत मंडळ काडटले। आयडी आनी आर्ट एज्युकेशन पेपर विद्यालयां काडटली अशेंय मंडळान कळयलां। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।